पार्सेकार हांचे साडू घनश्याम मालवणकार हांका कांय म्हयन्यां पयलीं लाच घेतना भ्रष्टाचार विरोधी पथकान रंगेहात अटक केल्ली। ह्या प्रकरणांतल्यान मालवणकार हाका सोडोवपाक बॉस्को जॉर्ज हांची बदली केल्या असो आरोप चोडणकारान केला। बॉस्को जॉर्ज हांची तांच्या पयलींच्या सुवातेर नेमणूक करून ह्या प्रकरणाची खर चवकशी करची नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या। येता त्या 15 दिसांत बॉस्को जॉर्ज हांची बदली रद्द केली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांणी मुखार दिला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। श्री घनश्याम मालवणकर जो IDCचो फील्ड मॅनेजर आशिल्लो, जेका रंगेहात धरलेलो, जो चीफ मिनिस्टर पार्सेकराचो साडू, जेन्ना ऑफिसराचेर तेन्ना दबाव आयलो आनी मिडियान ओपन केलें तेन्ना पार्सेकरान लोकांक सांगलें की आपूण कोणूय जावं तेका समान न्याय मेळटलो आनी कायदो कितें आसा त्या प्रमाणे चलता। आतां तेका परत रिस्टोर करपाक आनी ती केस क्लोज करपाक सरकार म्हणजे खास करून मुख्यमंत्री हो वेगवेगळ्या ऑफिसरांचेर दबाव हाडटा आनी बॉस्को जॉर्जाची जी ट्रान्सफर आसा ही ह्या प्रकरणा कडेन संबंध आसा आनी CMन आपल्या सैऱ्याक आपल्या साडवाक ह्या केसींतल्यान भायर काडपाक आपल्या पदाचो वापर केल्लो आसा। म्हाका दिसता मुख्यमंत्री पार्सेकरान एक तर ते बॉस्को जॉर्जाक रिस्टोर करचो आनी ताका फ्री हँड दिवचो टोटल, ज्या कारणान बॉस्को जॉर्ज एक अपरायट ऑफिसर म्हणून गोंयभर तेजें नांव आसा आनी तो खंयच्याच फालतुगिरीन पडना। तो कितें रायट आसा एज पर लॉ तो वयता। एक तर ताका रिस्टोर करचो नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान जो पर्यंत हेचो निकाल लागना तो पर्यंत राजिनामो दिवचो आनी गोंयच्या लोकांक दाखोवचो की आपूण खऱ्या अर्थान निस्वार्थीपणान आपूण काम करता।